उमेदवार दिसता. बरं, राजेश वेरेकाराचो फुडार कसो कितें? राजेश वेरेकाराचो फुडार कसो कितें? कारण राजेश वेरेकार सातत्यान काम करता आसतना आमी पळयता, तुम्ही पळयता. बेश्टेच स्पेक्युलेट करून बेश्टोच राजेश ना स्पेक्युलेट नाही, तुम्ही राजेश वेरेकाराचे करियर तुम्ही सांगता जे काँग्रेस पार्टी सदांच रेडी आसा. राजेश वेरेकर म्हणटा तो एक सिनियर काँग्रेसीचो लिडर, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो तो जनरल सेक्रेटरी. गेल्ली 4 वर्सां अलॉंग विथ अवर ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमचे हांगाचे सगळे स्थानीक आमचे सगळे कार्यकर्ते वर्कर्स, आमचे सावराची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगळे बरोबर आहा. राजेश आहा, राजेश मुखारूय आसतलो. राजेश तुम्ही म्हणलेले की 2022 म्हणजे डिफेक्टर आशिल्ले तांकां परत काँग्रेसीन घेवपाना म्हणून तुमीच सांगलेले. सो आतां दुसरी पार्टीचे कॅन्डिडेट जे लिडर आसात ते तुमी घेवपाक सोदता. सो लोकां मदीं एक गैरसमज जाल्लो आसा फोंड्या. सो दुसरी पार्टीचो तुमी एक कोण तरी एक बरो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो तुमी आतां घेता काँग्रेसीन. न्ही पळय, 2 गोश्टी आहा. तुवें 2 क्वेश्चन मिक्स केल्या. हांव आजुनूय क्लियर सांगता की जे डिफेक्टर म्हळ्यार कोण, जो निवडून आयलो आनी जाणें पार्टी सोडून मेजॉरिटीन थंय गेले. हें हांव न्ही तर आमचे हायस्ट लेवल हायस्ट लिडरशिपान सांगला की डिफेक्टराक म्हणटी एंट्री ना. आतां regarding some individual, some person, aspirant wants to join the party, can anybody stop? पूण हे एकाच न्यूजाचेर तुमचे पार्टी भितर सध्या कोवदळ चालू आहा कोणा भितर. पूण सध्या केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. काँग्रेसीन दुसरी पार्टीची इल्ले कोता येता. हांवें तुका कितें सांगलां की काँग्रेस पार्टी भितर डेमोक्रेटीक वे आमी फंक्शन करता. आमची मिटींग जावनी न्ही रे. मिटींग मे बी ह्या 2 दिसांनी आमी वील हॅव अ मिटींग वील डिस्कस एंड देन आय विल ब्रीफ. केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. तुका हांवें कितें सांगलें की काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. तुका सांगलें की ताणें इंटेंशन दाखयलां ऑफ जॉयनिंग. वी वील डिस्कस विथ अवर ब्लॉक, अवर डिस्ट्रिक्ट इज देयर, अवर लीडर राजेश इज देयर, वील टेक पूण तिकेट तशी ठीक आहे. बीजेपीन सांगली तिकेट कोणा ती. तुम्ही तिकेट डिक्लेअर केन्ना करपाचें आसा? म्हणजे ते सांगताले आनी तुमी आयकताले म्हणून रावले तुमी. पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी ते ठरयतले आनी तुमी ठरयतले. ना अमित बाब, क्वेश्चन विचारपाक कारण आसा की तुवें रवी बाबाजी निधन जाल्ले पळय त्या दिसा दुसऱ्या दिसा स्टेटमेंट केल्लो की आमी केन्नाय तयार आसा म्हणून काँग्रेस फोंडा इलेक्शनाक. तुका आजूय आसा आमी इलेक्शन रेडी. पूण तुमचे कॅन्डिडेट ना. ना तूं तशें यू कांट से दॅट. कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन पूण तळ्यात मळ्यात आसा सध्या. काँग्रेस पार्टीन वी बिल्ड लिडर्स, वी बिल्ड लिडरशीप. हा फोंड्या तालुक्यानूच आमी कितले काँग्रेस पार्टीन कितले लिडर तयार केले. मुख्यमंत्री सुद्दां जावन गेलो. डोंट से दॅट काँग्रेस पार्टी डजंट हॅव कॅन्डिडेट. केन्ना डिक्लेअर करतले? डिक्लेअर केन्ना करतले? रायट टायमाचेर करया. बरें, फाटले 2 सिरीज जर धरीत डिफेक्टर पार्ट 1 जालो, डिफेक्टर पार्ट 2 जालो, डिफेक्टर पार्ट 3 जावचो ना हेजे तुमी ठामपणे सांगू शकता? आमचे 3 आमदार जे पळय लॉयल पार्टी बरोबर रावल्या तांची तुका हांव गॅरंटी दिता ते खंय वचपाचें ना. वचपा आशिल्लें तेन्ना ते सगळे त्याग करून रावल्या मरे आज. सो आर यू डावटींग द्यार इंटिग्रिटी अँड लॉयल्टी? त्यांचे ना. आता हो प्रश्न येता केतन पाटीकर तो म्हणटा आपूण अरे कितें उलयता तूं? डिफेक्शन म्हणजे 2/3 जावचे पडले म्हणजे आर यू डावटींग माय करंट 3 MLA? असो अर्थ जाता तूं विचारतो प्रश्न. तसो ना. डोंट डाउट माय MLAs. दे आर. तूं पळय एव्हरी सेशनाक ते बीजेपीक सारखे दारेर धरता, फाटल्यान घालता, पुश टू द वॉल करता. येणारे कॅन्डिडेट तशेंच आसतले काय म्हणून विचारता तुमकां. आता जी पोटनिवडणूक तुगे उमेदवार तो तसोच आसतलो काय विचारता तो? 100% आसतलो. ओके. थँक्यू.